नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन गजाल ह्या कार्यावळीन आयज खूप खास व्यक्ती आमच्या ह्या स्टुडियोन आसा. बरं, सगळ्यांची चवथ म्हाका दिसता खूब बरी गेल्या आसतली आणि काय पोस्ट म्हाका फेसबुकाचेर बीन पळोवपाक मेळटाली ह्या फावटी उदक सारकें येवंक ना किंवा उदकाचो प्रॉब्लम जाला. सो खूब जाणांक जाणवलं आसतलें की उदक कितलें इम्पॉर्टंट आसा तें, कितलें खास आसा आमच्या आयुश्यांत. जायते अशे वेब सिरीज पळोवपाक मेळटा आमकां किंवा जायत्यो अश्यो काणयो आयकपाक मेळटा की उदक ना जाल्यार कितें जावपाक शकता. इन फ्युचर लायफ आमकां उदक मेळूंक ना जाल्यार कितें जावपाक शकता. हे जर दृश्य आमच्या तकले फुड्यान हाडले जाल्यार ते खूब भिरांकूळ आसूं येत हाची जाणविकाय आहा आमकां. आणि असोच एक टॉपीक तुमच्या मुखार घेवन येता आणि तो टॉपीक म्हाका दिसता एक आमच्या प्रत्येक मनशाच्या आयुश्या कडेन खूप लागीं असो आसा. एक फिल्म जेका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा ह्या वर्सा आणि ताजो ट्रेलर जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गोश्ट आमकां नक्की कळटा की आमी ह्या फिल्मांतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटलें. अशें हे फिल्म आमोरी फिल्माचे डिरेक्टर आनी एक्टर्स आमच्या बरोबर आसा. सगळ्यान पयलीं हांव तांची वळख करून दिता. आमच्या बरोबर आसा दिनेश भोसले सर. सर नमस्कार. जे डिरेक्टर आसा ऑफ दी आमोरी मुवी. तशेंच एक्ट्रेस आमच्या बरोबर आसा सोबिता कुडतरकर. तांचे हांव येवकार करता. नमस्कार. आणि अशे एक एक्टर जांचे म्हाका दिसता ह्या फावटी अशें म्हणपाक शकता की नॅशनल अवॉर्ड विनींग स्टार, कारण तिसरे फिल्म तांच्या वाट्याक आयिल्ले आसा ह्या फावटी नॅशनल अवॉर्ड विनींगचे. सगळ्यान पयले जे आशिल्ले ते एनिमी, ताच्या नंतर के सरासरा आणि नाव आमोरी हे फिल्म तांच्या वाट्याक आयिल्ले आसा. सलील नायक आमच्या बरोबर आसा. सलील येवकार आमच्या ह्या. सर, असो टॉपीक जो म्हाका दिसता फक्त आमकां गोव्हर्मेंटाचे एडींनी दिश्टी पडटा आनी ताज्या भायर गोव्हर्मेंट एड म्हटल्यार लोकूय पळोवपाचे दृश्टिकोनूय तशें आसता आनी लोक स्वता पळयतना खूब निग्लेक्ट करता अशे इशूंचेर. असो टॉपीक घेवन लोकां मुखार एक फिल्म हाडप ही कल्पना कशी कितें आयली? लास्ट फिल्म जाल्या नंतर आमी विचार करताले की नेक्स्ट फिल्म करपाचें आमचो विचार चालू आसतना आमचे जे वेल विशर आनी वन ऑफ द आमचे मेंबर आमचे टीमचे मिस्टर मिहीर वर्धन यांच्यांनी एक विचार मांडलो आमच्या समोर आणि तो विचार मांडल्या नंतर आमी वाचलो तो तेंचो जे सिनॉप्सीस तांणी दिल्लो आनी ताका दिसलें म्हाका की हेजेर फिल्म जावंक जाय, कित्याक हो एक व्हेरी सिरियस इश्यू आसा तो लोकां मुखार येवकूच जाय. आनी त्या हे मनान धरून आमी ती स्क्रिप्टींग केलें आनी त्या हितून आमी खुबश्या एनवायरमेंटलिस्टाक मेळ्ळे. ओके. बरें, जे आमकां फुडें येतले ह्या एनवायरमेंटलिस्टां कडेन कळ्ळें की जे प्रश्ना बद्दल जे इश्यूज ज्या प्रश्न जे फुडें निर्माण जातले नेक्स्ट 7-8 वर्सांनी, बरोबर, तेजेर हो हे आसलो. आनी त्या संदर्भान म्हणलें की हेजेर आमी आतां जर कितें एक प्रिकॉशन घेयच, हे लोकां समोर हाडून प्रिकॉशन घेयत जाल्यार खूब ताका मदत जातली म्हणून आमी पिक्चर करपाचें थारायलें तेन्ना. पूण ह्या टॉपिका कडेन सरासरी लोक अशे इतले आपुलकेन पळयना, कारण सगळें आमकां मेळटा सद्याक. अशें ना की उदक मेळत ना. जेन्ना स्टॉप जातले तेन्ना कळपाक लागतली अशें दिश्टी पडटा सद्या तरी. पूण ह्या टॉपिकाक फिल्मा कडेन लोक वळटले हाज्या खातीर कितें स्पेशल आसा हेतून? एक्चुअली हो टॉपीक जेन्ना कोण म्हणटा की उदीक आनी उदकाचे सोर्स अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकांक दिसता की डॉक्युमेंटरी आसतली. तो सगळ्यांक व्हडलो चॅलेंज आसलो की ते फिल्म म्हणून लोकां समोर कशें हाडप. आनी दोन तरेन आमी म्हणजे फिल्म करतना दोन हे आसता की एक तर आवट एंड आवट कमर्शियल तकलेन कमर्शियल हे घेवन म्हणजे कितके आमकां रिटर्न्स येतले हे तरेन एक फिल्म करता, किंवा दुसरो हे आसता की आमी एक बरें फिल्म करून लोकां मदीं जागृताय हाडून पिक्चरूय पळोवन जे इन्वेस्ट केला ते परत येवचे. बरोबर, हे आसता. तर दुसरो हे घेवन आमी हो पिक्चर केल्लो आनी आमकां जाणा आसलें की हे पिक्चर केल्या नंतर आमी खूब लोकां समोर वयतले, बरे तरेन तो प्रमोट करतले आनी ही कमर्शियल रिटर्न्स पेक्षा आमकां गरज आसली की हे फिल्म प्रत्येक मनशा पर्यंत पावूंक जाय. कित्याक जेन्ना स्क्रिप्टींग करता आसतना काही गजाली अश्यो म्हाका कळ्ळ्यो ज्यो म्हाका खबरूच नासली. ओके, खबरूच नासली. आनी म्हणजे तेन्ना म्हाका जाणीव जाली की आमी काही प्रोड्युसरांक एप्रोचूय केले विथ दीस हो सब्जेक्ट, पूण खूब जाणांनी बॅकआवट केलें की तांकां दिसलें एकदम कमर्शियल वॅल्यू नासली म्हणून अशें दिसलें आसतलें कदाचित म्हणून तेंच्यांनी बॅकआवट केलें. पूण आमकां त्या पॉयंटार दिसलें की आमी जे आसले 4-5 जाणां, हांव, शुबट, जितो किंवा सुशांत तारी, मिहीर वर्धन, तांकां दिसलें की हो फिल्म जावकूय जाय. कित्याक की आनी त्या नंतर आमी थारायलें की हो पिक्चर लोकां मुखार व्हरपा खातीर आमी खंयच्यान तरी पयशे अरेंज केले, क्रावड फंडिंगान स्वता आमी सगळ्यांनी कोणें पयशे ना घेतले, स्वताचे आहे घालून ते फिल्म करपाचें थारायलें.
कितें आसा स्टोरी सर, म्हणजे कित्याचेर बेज आसा स्टोरी? स्टोरी मेन जे आसा प्रोटोगनिस्ट पळोवंक गेल्यार उदीकूच म्हटल्यार जाता. उदीक आनी स्त्रोत जे आहा पळय ते उदकाचे हे आमचे तळे, गांवचे तळे, आनी एक सिनियर मनीस आसता जो एक्टिविस्ट आनी एनवायरमेंटलिस्ट, तेजी जी धडपड आसता तूं वाचोवपाची तळे आनी ते उदकाचे उदक हे आनी लोकां मदीं जे जागृताय करपाची तेजे आनी चेड्यां मदीं जे क्लॅशीस म्हणजे हे आतां पळोवंक गेल्यार की जे जाणटे आमचे आसले तेंच्यांनी हे सगळें तयार करून आमकां दिला आनी आमी जे आसा तेंच्यांनी तेजी वाट लायल्या. तो म्हाजे एजचे जनरेशन म्हाज्या बापायच्या हेंच्या मदले जे वॅल्यूज किंवा तेंचे जे विचार हेचे क्लॅश हितून तुमकां जाणून दिसता. आनी मागीर खंय तरी ते म्हाका स्वताक दिसता की हांवें कितें केलां तें बरोबर न्हू. सोबिता, म्हाका तुमचो रोल कितें आसा ह्या फिल्मांत? म्हज्या कॅरेक्टरचें नांव हातून निशा अँड एक व्हेरी स्ट्रॉंग गर्ल जे यू नो एक्टिविस्ट पर्सनॅलिटी, जेका कितें चुकीचें घडटा एस्पेशली वेन इट इज समथींग एनवायरमेंटच्या अगेन्स्ट, तेन्ना ते फुडाकार घेवन भिवपी न्ही, ते मागीर कोणाच्याय अगेन्स्ट वचूं शकता. ताज्या अगेन्स्ट समज एनवायरमेंटच्या अगेन्स्ट कितें प्रश्न उठटा जाल्यार ते झगडपी. आनी ओवरऑल सर एक्चुली ह्या फिल्मान सरान केन्नाच न्ही म्हाका असो हें करूं ना, म्हळ्यार लिमीट दवरूं ना की तुवें अशेंच करचें वा तसोच करचो हो रोल. ही अलावड मी की एक्सप्लोर करचो हो कॅरेक्टर म्हणून. सो असोच निशा कॅरेक्टर व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी जे सर म्हाका प्रत्येक फिल्मान अशे एक्टर्सांक फ्रीडम दिता. प्रत्येक एक्टर ही गोष्ट सांगता की बाबा एक फ्रीडम आसता कितें करपाक नवीन. बट तुमचें पयलें फिल्म? सेकंड फिल्म. सो ही तयारी करपा खातीर थोडे कितें तरी सांगिल्लें सरान, कितें टिप्स दिल्ले हा अमक्या मनशाक बाबा अशें कितें आसा जाल्यार पळय किंवा अमकें फिल्म पळय अशें कितें आशिल्लें? ना, म्हळ्यार सरान म्हाका स्वता विचार कर म्हणून सांगलें. लायक खंयचोय कॅरेक्टर पळोवन इन्फ्लुअन्स जावन त्या भशेन मागीर हांव करपाक लागत म्हणून तांणी स्वता विचार कर, डिटेल्साचेर वर्क कर. एज इन ती स्टोरी, म्हाजो बॅकग्रावंड कितें, म्हाज्या फॅमिलीची हिस्ट्री कितें, लायक पयलीं अशेंच एनवायरमेंट खातीर कोण आशिल्ले पयलीं. सो तशेंच हांवें तशे तरेन स्टडी केल्लो म्हजो कॅरेक्टर. एंड म्हळ्यार मी एज अ सोबिता कशें वागतलें त्या सिच्युएशन आनी निशा एक स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी त्या सिच्युएशनान कशें वागतलें अशेंच हांवें स्टडी केलो. सलील, तुजो रोल, कारण फर्स्ट टायम अशा रोलान पळयता की तुज्या एजी पेक्षा मातसो चड एजीचो रोल तुवें ह्या फिल्मान केलो आसा. चॅलेंज आशिल्ली नक्की, कारण आमी ट्रेलर पळयतना दिश्टी पडटा की खूब काम हाजेर तुका करचें पडलें आसतलें. कितें आसा रोल आनी तयारी कशी कितें आशिल्ली? वेल, हांव एक म्हणजे अरावंड 48, 49, 50 असो ह्या एज कॅटेगरींतलो कॅरेक्टर प्ले करता पिक्चरान. जेन्ना सरान सांगलें असो असो कॅरेक्टर आसा तेन्ना म्हणलें पयलीं म्हणजे सर म्हणलें हांव सूट जातलो काय म्हणून. ऑफकोर्स सराकूय दिसून आशिल्लें की हांव सूट जायत म्हणून. पण हय, आमी कॅरेक्टराचेर खूब विचार केलो, खूब हांवें जाणून घेतलें सरा कडल्यान की हो कसो आसूं शकता मनीस. कारण पयलीं तो कसो आशिल्लो आनी मागीर तो चेंज जावन येता तेन्ना ताजी मानसिकता कितें आसतली, ताज्यो आवडी निवडी कितें आसतल्यो, तो कशा तरेन वागूं शकता, कारण तो भायल्यान येता आसता. ओके. सो हय, कॅरेक्टर बिल्ड करचो पडलो. ताज्या खातीर पयलीं स्टोरी ही एका एक्टराच्या तकलेन पयलीं स्टोरी फिक्स जावपाक जाय. वॉट इज द स्टोरी, बॅकग्रावंड कितें पिक्चराचो. आनी जेन्ना ती स्टोरी फिक्स जाता तेन्ना यू स्टार्ट लिवींग दॅट कॅरेक्टर. म्हणजे शिरीश हो कॅरेक्टर यू स्टार्ट लिवींग इट. आनी जेन्ना तुज्या मायंडान तूं फिक्स करता की आपूण शिरीश, हांव सलील न्ही, हांव शिरीश, हें हांव शिरीश शिरीश हें परत परत म्हणटालो. सो हांव तो कॅरेक्टरूच आय स्टार्टेड लिवींग दॅट कॅरेक्टर. एंड तशें करतकच म्हाका दिसता एकदां जर कॅरेक्टर समजलो मनशाक देन इट बिकम्स इजी टू पोर्ट्रे एनी कॅरेक्टर. सो शिरीश हो कॅरेक्टर प्ले करता. कितें आसा म्हणजे स्टोरी लायनीन एक थोडे पॉयंट्स जर सांगू शकता सगळे न्ही? शिरीश आतां सरान सांगलें तशें म्हणजे शिरीशाचो बापूय आसता जो तळें वाचोवपाक प्रयत्न करता आनी ताजे शिरीश इज अगेन्स्ट इट. म्हणजे तांचे क्लॅशीस आसता. तेन्ना मागीर परत शिरीश मागीर परत येता फ्रॉम UK. ताजी कितें मानसिकता आसता आनी तो कसो मागीर तळ्या खातीर झगडटा परत. दॅट इज स्टोरी. सर एक गोष्ट आमी ह्या फिल्मान पळयल्या की
थंयसर जे तळे दाखयलेले आसा किंवा जे प्लेसीस दाखयलेले आसा त्यो एकदम सुंदर आनी सारके सिलेक्टीव अश्यो आसा, म्हणजे सारक्यो पळोवपाकूय लोकांक आवडटा. शूट खंय केल्ली आसा आनी ताजे फाटल्यान म्हणजे तुमी सोदपाकूच म्हाका दिसता बरो टायम गेलो आसतलो. एक्चुअली जे लोकेशन जितके आहा न्हू ते प्रॉब्लम इतकी जालो की अशें लोकेशन मेळपाक खूब मुश्कील आसलें गोंयांत. कित्याक ज्या जाग्यार आमी ज्या जाग्यार वयताले न्हू की त्या जाग्यार थंय म्हणजे मोस्टली तळी नासलीच खंयची. एकूय तळें गोंयांत अशें ना की जे मेंटेन केलां. थंयसर प्लास्टीक आनी कितें बुरशापणां सगळीं जाल्लीं आसा. बियर कॅन्स आनी बियराचे bottles. कॅन बॉटल्स प्रत्येक कडेन प्रत्येक कडेन. चिप्साची आनी पाकिटां. आमी गांवांनी सुद्दां गेले, खूब टायम लागलो सोदपाक. थंयसर सुद्दां म्हणजे जंगलान सुद्दां लोक थंय पावल्ले आसा पिकनीक करपाक आनी कित्याक थंय सगळे इबाड केला हेंच्यांनी. तर आमकां शुटींग करतना परत प्रॉब्लम जातालो की लोकेशन जरी बरें आसलें पण थंय सगळो कचरो आसतालो. तर आमकां सगळ्यांक मेळोन आर्टिस्ट आमी सगळे क्लीन करताले पयले आनी मागीर शूट करताले. इतके म्हणजे प्रत्येक कडेन क्लीन म्हणजे अशें साखांनी कचरो काडलो अशें. बाटल्यो केन्ना केन्ना कितें दिसतालें की कॅमरान तुका कितें आमकां हांगसर कॅमरान केन्ना तो पयस 1 किलोमिटर पयस सुद्दां आसलें प्लास्टीक दिसता पडटा. कोणाक तरी धांवन वचून तें काडचें पडटालें. इतकें म्हणजे गोंयान खुपूच आमी स्वता लोकांक आमी दोश दिना की आमी स्वता सगळ्यांनी खंयचेच प्रिकॉशन घेवंक ना की आमचे जे बरे बरे लोकेशन्स आहा ते बरे तरेन रावंक जाय म्हणून. खंय तरी प्लास्टीक हे सगळे वाट लायले. खंयसर शूट केला सर मेजर पार्ट असो? अख्ख्या गोंयान वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार आसा. जशें तांबडे सुर्ला शूट केला आमी. नंतर हांगासरूच पणजे लागींच एक तळें आसा रायबंद्रा आमचे चिंबला हेच्या आमच्या कदंबा पठाराच्या सकयल त्या तळ्यार शूट केला आमी. मागीर खूप कडेन म्हणजे ज्या जाग्यार कोण पावूंक म्हाका दिसता ह्या फिल्माच्या द्वारा तरी लोक पावतले थंयसर. पावले बरें अशें म्हाका दिसता. पूण साफ दवरपाक जाय सगळ्यांनी. वतात जाल्यार प्लीज साफ दवरात, नाजाल्यार येस खरेंच आमकां स्वताक त्रास जातले सगळ्यो गोश्टींच्यो. एज अ रोल करता आसतना तुवें म्हटलें की सगळ्यो गोश्टी तुका पळोवपाक जाय आशिल्ल्यो की बाबा हा एक एज अ निशा कशें वागतले कितें करतले. मनान केन्ना अशी चळवळ आशिल्ली? हय, म्हळ्यार आतां जे सगळे एज अ सोबिता एज अ सोबिता केन्ना मनान अशी चळवळ आशिल्ली? हय आशिल्ली. म्हळ्यार सदांच अशें दिसतालें की केन्नाय अशें खंय कितें अगेन्स्ट जाता जाल्यार फुडें सरपाची संद मेळ्ळी जाल्यार तो एक पूण भंय आसता. म्हळ्यार एके वाटेन तो कॉन्फिडन्स जो जाय आसता तो म्हाका निशा थ्रू म्हळ्यार कळ्ळो. हय, थ्रू दॅट कॅरेक्टर कळ्ळें की आमी इन रियल लायफ सुद्दां करूं शकतात अशें. म्हळ्यार अशें कितें जाता जाल्यार आमकां फुडें सरपाक जाय हें निशान म्हाका शिकयलें. बिकॉज तूं अशा एका भागांतल्यान येता जंय उदकाचो स्त्रोत सगळ्यान बरो आसा गोंयच्या अशा भागांतल्यान, वाळपय सारकिल्ल्या भागांतल्यान. सो त्या टायमार तुका ही चळवळ लागची कशी दिसली केन्ना एज अ रोल प्ले करतना? हय, दिसताली केन्ना? दिसताली. म्हळ्यार आतां सगळी कडेन अशें जे ब्युटिफूल आतां इवन तुमी म्हणटात आमच्या थंयसर ब्युटिफूल प्लेसीस आसा, न्हंयो खूब आसात. पूण आतां लोकांक जशे जशे प्लेसीस ते कळपा लागले तशे तशे ते बुरशे करप खूब. एके वटेन पयलीं दिसतालें की हा आमच्या गांवा बद्दल हे म्हळ्यार प्रसिद्धी जाता कळटा लोकांक. पण आतां तशें दिसता की येवंक नाशिल्लें बरें. म्हळ्यार फूल कितें कितें हे. बरोबर. हय. सो दिसतालें की हाच्या अगेन्स्ट कोणी तरी फुडें सरपा जाय. बट देन ह्या कॅरेक्टर थ्रू म्हाका ते म्हाजे ड्रीम कशें जगपाक मेळ्ळें. एक्झॅक्टली. सलील, अजून पर्यंत प्रिमियर जावपाचो आसा लोकां खातीर, बट ट्रेलर पळोवन किंवा आनीक कसो कमेंट तुका आयिल्लो आसा अबावट युअर रोल? कमेंट म्हणल्यार टॉकिंग अबाउट ट्रेलर किंवा समजा जर स्पेशल स्क्रीनिंग बीन जालें जाल्यार? स्पेशल स्क्रीनिंग जाल्लें तें सगळ्यांनी पळोवना. फक्त म्हाका सरान चान्स दिलो पळोवपाचो तो हांवें पळयला. पण ना, कमेंट्स म्हणल्यार हय पोस्टराचेरूच कळटा की वेगळेपण आसा कितें तरी. म्हजो तर लूक सामकोच डिफरंट आसा. हय, ताजेरूच कमेंट आयिल्ले कितें पिक्चर हें. ते मागीर सगळ्यांक काय आय कॅनॉट एक्सप्लेन कितें पिक्चर तें. सो हय, ट्रेलराचो खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां. लोकांक कळटा, तुवेंय पळयला तो, कळटा की जाणवता की हातूंत कितें तरी वेगळेपण आसा, एज्युकेटीव आसा आनी उदका बद्दल आसा हो. आनी हो असो विशय आसा जो आमीच न्ही म्हणजे भुरग्यांनी तरी पळोवपाकूच जाय. जाणट्यांनी सोडात,
कारण आतां तांचें मायंड काय कोण चेंज करूं शकना. एक्झॅक्टली. जशें सरान म्हणलें की आमी वाट लायिल्लीच आसा, पण भुरग्यांचें मायंड इतलें फ्रेश आसता की तांकां आमी कितें शिकयता तेच ते फुडें सरून तेच तशेंच वागता. सो सरानूय इनिशिएटीव घेतला की आमी सगळ्या स्कुलांनी वचून सगळ्या भुरग्यांक हें पिक्चर दाखोवपाकूच जाय. एक्झॅक्टली. बिकॉज आतां तांकां कितें शिकयतले तेच वचून ते फुडें करतले. बरोबर. म्हाका दिसता खूब ही इनिशिएटीव खूब फायद्याक ठरतली, कारण एक सडन एज आसता आनी त्या एजीर भुरग्यांच्या तकलेन जें कितें आमी घालता ते लायफ टायम त्यो गोश्टी तांच्या तकलेन उरता किंवा तो बिहेवियर लायफ टायम उरता. आनी त्याच एजीर जर तांकां बऱ्यो गोश्टी दाखयत, बऱ्यो गोश्टी शिकयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब बरें जातलें. आनी ह्या फिल्मा द्वारे तर खरेंच खूब गोश्टी तांकां शिकपाक मेळटल्यो. सर, कमिंग टू द म्युजीक पार्ट, कारण जशें फिल्म आसा ताका त्या इंटेन्सिटीची म्युजिकेची गरज आशिल्ली, बॅकग्रावंड स्कोर किंवा बाकीचे म्युजीक जे आसा तातूंत म्युजीक कोणी केल्या आनी ताच्या बद्दल? म्युजीक आमचे गोंयचे एक व्हडले म्युजीक संगीतकार शुभट कोता हाणें केला. आनी म्युजीक करतना आमी हें केलां की म्हणजे अशेंच थारलेलें की जास्त म्युजीक न दिता एनवायरमेंटल सावंड जे आसा म्हणजे ते आमी यूज करून फिल्मांक हें करतले म्हणून म्हणजे जाय थंयसरूच म्युजीक यूज करता. नाल्यार आमी वाऱ्याचो सो आवाज ज्या जाग्यार जाय, नदी वता तो आवाज, अशे वेगळे वेगळे आवाज यूज करतले अशें चिंतले त्या जाग्यार. आनी त्या प्रमाणे तशें आमी वापरला. म्हणजे पयल्या नंतर कळटलें तुका. आनी म्युजिकाचो मिनिमम यूज केला. म्हणजे हे जे नॅचरल सावंड आसा तेच म्युजीक कशें यूज केल्या खूब कडेन. आनी म्हणजे म्युजीक कंपोज खूब कडेन केला जायत थंयसरूच. सॉंग्स बीन आसा? सॉंग्स ना, एकूच तेका बॅकग्रावंड सॉंगां ओवी आसा. ओके ओके. बाकी आनी अशें लायव्ह येना सॉंग बॅकग्रावंड. टोटल गोवन कल्चर टच आसा सारको इन शॉर्ट. एकूच ते सॉंग आहा ते तूं पळयत जाल्यार की जे सांजावाचे सॉंग आहा तेवूय ह्या खातीर की सांजाव इज रिलेटेड टू वॉटर. तो पावसान येता म्हणून तो सांजावाचे फेस्त थंय आसा फिल्मान. तो तुका पोंदो सांजाव पळोवंक गावता. म्हणजे 20-25 वर्सां पयलीं कसो सांजाव जातालो पळय तो. बरोबर. सर, आमोरी हें नांव कशें कितें दवरलें? आमोरी हो दिसांतलो असोच वेळ आसा की ज्या वेळार दिसांतल्यान म्हणजे लायटींच्यान काळोखान वयता. हय, दिसाच्यान काळोखान वयता. तर उदकाच्या संदर्भांत आमी आतां अशा पोजिशनाचेर आसा की आमी आतां अशा पोजिशन आतां जर आमी प्रिकॉशन घेयना, काही तेजेर स्टेप्स घेयना जाल्यार आमी काळोखानूच वयतले. हो तेका एक हे लायला ड्रोनाचेर. खऱ्यांनीच खूब, कारण आयकतना एक आमोर म्हणटकूच आमोरीच अशें दिसता, बट ताच्या फाटलो हो मिनींग खूब थॉटफूल प्रोसेस, खरेंच खूब आयकपाक बरें दिसता. सर, शूटिंग करता आसतनाची हांव आतां हेजेर येता, कारण खुबशे पार्ट कितले दीस चल्ली शूटिंग? एक्चुली ह्या फिल्मांक करपाक सादारण म्हणजे फ्रॉम स्क्रिप्टींग टू द मिन्स फायनल पोस्ट प्रोडक्शन फायनल प्रिंट येसर 2.5 वर्सां वयर गेले. 2.5 वर्सां वयर? कित्याक ते वेगळ्या वेगळ्या स्टेजीचेर शूट करूंक जाय आसलें. म्हणजे पावस पडल्या उपरांत, सुकल्या उपरांत. पण पावस पडल्या उपरांत मागीर अशें जातालें की काही सीन्स अशे आसले की पावस पडल्या उपरांत सगळे न्हंयो भरता न्हू आनी तुका उदीक व्हांवता तें गावना, स्टिडी उदीक गावता. मागीर तें आमकां रावचें पडटालें. म्हणजे केन्ना फ्लो गावता उदकाचो. तेज्यामुळे आमकां सादारण 2.5 वर्सां लागले फिल्म करपाक. शूटिंग सादारण म्हाका दिसता 1.5 वर्स तरी चल्लां. वेगळ्या वेगळ्या स्टेजी, हय वेगळ्या वेगळ्या टायमार. सो हो कॅरेक्टर तसोच धरून रावपाक 1.5 वर्स तुमकां सारकें रावचो पडलो कॅरेक्टर तुमचे फूल बॉडी हे करपाक? ना सर कितें म्हणटा 1.5 वर्स लागले म्हणजे डिफरंट सिजनान ते शूट करपाचें आशिल्लें. बरोबर. सो एका सिजनान जें जाय आशिल्लें पळय तें दुसरें तो नासलो. म्हणजे हेचे जो कॅरेक्टर आहा पळय तेका 3 स्टेजीस आहा, 8 वर्साचो, 20 वर्साचो आनी 50 वर्साचो. ओके ओके. 50 वर्साचो ताका 30 दीस लागले. ओके. सल्लेच 8 वर्साचो कोणी प्ले केला? तन्मय खरबे म्हणून आहा. ओ, तन्मय खरबे इज अ आर्टिस्ट पेडण्याचे. हय तो आसा. बरोबर. सो मजा आयली शूट करतना? थोडे एक्सपिरियन्स म्हणजे खूबच मजा आयली. न्हावपाक बीन मेळटालें वचून तळी आनी? ना कपडे मागीर कोण तळ्यान न्हावपाक मेळनाशिल्लें. पण तळ्यान खुबदां पडल्या सुद्दां निसरून खूब पडले. बट अशे जे फनी इन्सिडेंट तुमकां याद जाता खंयचे शूटिंगाच्या वेळा वयले? फनी इन्सिडंट्स तशे फनी इन्सिडंट्स तरी काय याद जायना, कारण टॉपिकूच इतलो आमचो सिरियस आशिल्लो. एकदां रोलान घुसले काय ते तातूनच उरताले आमी. ऑफकोर्स मागीर ते पॅकअप जातकूच मागीर खुबश्यो गोश्टी आसतात.
टायमार पावताले शेतावर. हांव पावतालें ना. म्हजे कडेन आसा फनी इन्सिडन्स. एक सीन आशिल्लो थंय फ्लडचो सीन आशिल्लो तो, बट आमी शूट केल्ले इन एका न्हंयत. सो हांव इतले उदकान उबें रावून म्हाका एंकरींग करपाची आशिल्ली आनी हांव एकटेच आशिल्लें त्या न्हंयत. आनी लायट्स धरपाक एकटो मनीस आनी कॅमेरा DOP बी सगळे भायर आशिल्ले न्हंयच्या देगेक. बट सराक टेन्शन जालें बिकॉज हांव थंय आसा. सो सर म्हज्या सायडीक आपुणूय इतल्या उदकान येवन म्हाका हे ज्यूस दितालो परत 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 परत. टेन्शन जातालें तांकां की हांव थंय आसा म्हणून. सो दॅट्स थंय खूब शूटिंगच्या वेळार खूब मजा येताली. म्हणजे म्हाका खूब वायट दिसलें जेन्ना सोंपलें फिल्माचें शूट तेन्ना. एक फॅमिली कशी आशिल्ली सगळी Yes, sir, हय. सर एक गोष्ट ताणें जशें म्हटलें तशें एक हांव विचारपाक म्हणजे एक प्रत्येक फावटी जेन्ना फिल्म करता तेन्ना गोंयचे अशे एकमेव डिरेक्टर म्हाका दिसता आसतले जे इतले काम आसता, सीन चल्ला सुद्दां एक एकदां दिसता की मला सारकें जायना तरी आसतना तापन आसतना करून घेवप कशें शक्य आसा? सराक तापोवपाक कळना. कशें शक्य आसा? म्हाका कितें दिसता जाणा की हांव वेगळ्या वेगळ्या डायरेक्टरा बरोबर बॉम्बे काम केलां. बरोबर. सगळ्यांचे हांव तेन्नाच पळयतालो की तापल्यार केन्ना केन्ना खूब नर्वस जाता आर्टिस्ट. तर तेज्या पेक्षा हांव वचून ताका बरें जालां हेज्या पेक्षा आनीक बरें करूंक शकता तूं अशें करून ते काडून घेवंक शकता आनी ताका आर्टिस्टाक कॉन्फिडन्स गावता. दुसरी गजाल कितें म्हाजी एक दुसरी संवय आसा की हांव केन्नाच मायका वयल्यान सांगिना तांकां टॉक बॅका वयल्यान. हांव पर्सनली वयता आनी तेंचे कडेन हळूच सांगता. ते कितें जाता तूं आमचे कडेन 100 लोक थंय आसता युनिटाचो तेज्या समोर जर तुवें सांगलें हेजे टॉक बॅकाचेर आनी किंवा मायका तर ताका ते थोड्यांक मातशें आनीक ते कन्फ्यूज जाता. त्या पेक्षा पर्सनली वचून ते तूं सांगीत सलील अशें 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 नाका अशें कर तें बरें दिसता आनी ते कॉन्फिडंटली आर्टिस्ट परफॉर्म करता. हें म्हाका तेन्नाच्यान एसिस्टंट आसतनाच कळटालें. म्हणून हांव चड करून तापायना कोणाचेर आनी तापात जाल्यार आनी कन्फ्यूज जाता. आनी हांव एसिस्टंट आसतना पळयलां खुबशे आर्टिस्ट तापले काय ना ते आनी जे परफॉर्म करता तेच्या सकयल वयता. बट एक गोष्ट खरी सर, तुमकां राग येयलो का तुमी हांसता? खूब जाणांनी नोट केला सर. हांसता सर राग आयलो. तापपाक जाय जाल्यार कानानूच येवन तापता. आयकून घेवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ही खूब बरी गजाल सर आनी तेजेल्यान तुमचे म्हाका दिसता जी फिल्मां आमकां पळोवपाक मेळटा ती सक्सेस जाल्ली फिल्मां पळोवपाक मेळटा. सो कमिंग टू दी लास्ट पार्ट, जंय काय प्रश्न विचारता तुमकां दोगांक? ओके, स्टार्टींग विथ दोगांकूच. सो 5 प्रश्न चड व्हडले काय येना. सो कोण पयलीं आन्सर करूं शकता? गिफ्ट हॅम्पर ना. लेडीज फर्स्ट. ओके. नॉट फेअर. ऑलवेज. ओके, बट एक सिंपल क्वेश्चन विचारता जो म्हाका दिसता तुमी बऱ्यापैकी आन्सर करपाक शकतले. काम करपाक गोंय आवडटा आनी खंयचे प्लेस आवडटा आनी कित्याक? ऑब्वियसली गोवा. कित्याक? बिकॉज गोवा इतले आय डोंट नो, गोवा बेस्ट म्हाका. जाल्यार आतां हें जालां की भायर आतां शिकपाक वचप सुद्दां गोवा सोडचो पडटा हें म्हाका टेन्शन जालां. लायक भायर वचून शिकपा जाय बट गोवाच्यानूच शिकपा जाय. लायक इट्स अ ब्युटिफूल प्लेस आनी चड म्हळ्यार एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट अशें म्हाका दिसता. पोल्युशन लेवल हांगा तरी नॉर्मल आसा. आय एम नॉट सेयिंग की नाच, ऑब्वियसली आसा, बट एज कम्पेर्ड टू हय अदर स्टेट. एंड पणजे असली सिटीन रान अशें म्हळ्यार कॅनोपी आसा पळय पणजे काम असले ब्युटिफूल सिटीज खंय मेळटले तुमकां. सो आय लव गोवा. सलील? काम ते काम. आय मीन तें गोंयान आसूं नाल्यार खंय आसूं. आय वूड म्हणजे मनाक जर शांती मेळटा जाल्यार हांव खंय वचून काम करपी. यू शूड बी सॅटिस्फायड. सुपर आन्सर. आय आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चन्स. ओके, आर्टिकल 15 ह्या मुवीन एका एक्टरान प्ले केला रोल. आयुष्मान खुराना. ओके, राइट आन्सर. ओके, सो एनीबडी कॅन खबर आसा ते सुद्दां आन्सर करपाक जायना. एनीबडी कॅन आन्सर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद. ओके. गव्हर्नर ऑफ गोवा? मृदुला सिन्हा. नो ऑल दिस बट देन जायना यार. confuse जाता. फुल कन्फ्युजन I जावपाक can लागता. understand. जम्मू काश्मीराक आर्टिकल जो डिमॉलिश केलो तो 370, 35. ओके. ओके. जॉन इब्राहिम आणि अक्षय कुमारान एका फिल्मान फोटोग्राफराचो रोल प्ले केला. खंयच्या फिल्मात? गरम मसाला. अरे वा, कॉन्फिडेंटली सांगता वा. बिकॉज आतां म्हजें काम जाल्या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गोंयान कितले डिस्ट्रिक्ट्स आसा? यू आस्किंग मी और सेइंग द आन्सर? ओके. ओके. चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? फडणवीस. Okay, Salil can answer this.
चालेल. देवेंद्र फडणवीस. गोवा ओपिनियन पोल गोंय अस्मिताय दीस खंयच्या दिसा? You know the answer. Yeah, 1969, 16 January. 16 January 1967. 67. This was a good one. First chief minister of Goa, Daman and Diu. Yeah. भाऊसाहेब बांधव. बाबासाहेब बांदोडकर. तुका इतले भिता कितें आन्सर करपा? You know the answer. ओके. म्हाका खूब बरे तरेन गजाली जाल्यो, खूब मजा आयली एंड लास्टाचो रावंड तर म्हाकाय मजा आयलो. कांय आन्सर हांवेनूय रॉंग केले, तांच्यांनी सारके दिले. बट थँक्यू व्हेरी मच. एंड सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हे फिल्म पळोवप आनी आपल्या भुरग्यांक हे फिल्म दाखोवप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आसतली. कारण तुमी इनिशिएटीव घेवन, खबर आसा सगळ्यांक दिसता आमी प्रत्येक जाण खंयचोच मनीस वायट नासता. कारण हांवें पळयल्या फेसबुकाचेर जेन्ना पळयताना सगळ्यांक बरें जाल्लें जाय आसता गोंयांत, कोणाकूच वायट जाल्लें जाय आसता. जेन्ना हे जर तुमच्या मनान आसा जाल्यार तुमी एक स्टेप घेया फुडें, हे फिल्म दाखयात भुरग्यांक तुमच्या, तुमी पळयात आनी कितें तरी घरा एक बरी गोश्ट तुमी घेवन वयतले हे नक्की. सो हे गजाली सोंपोवच्या पयलीं एक लास्ट मॅसेज हांव सराक विचारपाक सोदता. सर, तुमची मॅसेज आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर कितें आसा? हांव अपील करता सगळ्या गोंयकारांक की तुमी हे पिक्चर पळोवचे, आपल्या भुरग्यांक तर दाखोवचेच. आनी शाळेंतल्यान जर बाकी वेगळ्या शाळेंतल्यान तांकां सर्कुलर कदाचित पावलाय आसतलो की तुमी भुरग्यांक जेन्ना शाळेंत अपील करता तेन्ना तुमच्या शाळेंतल्या भुरग्यांक ह्या फिल्माक दाखोवपाचें. शोभिता, your message? I'll just say ki save water and do watch Amori. चालेल. हय, उजरात हे पिक्चर पळयात. जशें सरान सांगलां, आपल्या भुरग्यांक घेवन तर पळयात. कारण एक स्ट्रॉंग मॅसेज आमी ह्या फिल्माच्या थ्रू दिल्लो आसा. सेव वॉटर, प्रिजर्व वॉटर आनी उदकाचो जाय तितलोच मिनिमम यूज करात. थँक्यू. सो ही मॅसेज पळयता आसतना एक लक्षांत दवरात, आमचें गोंय किंवा आमचो हो देश जर आमकां असोच दवरपाक जाय आनी फुडें उदकाचे प्रॉब्लम्स तुमकां येवपाक जायना, अशी परिस्थिती येवपाक जायना की तुमकां न्हांवपाक सुद्दां जर विकतें घेवचें पडलें उदक, आतां जशें तुमकां रेट मेळटा तेज्याकून चड, जाल्यार कितें जातलें हे विचार करात. उदक ना जाल्यार तुमचो संवसार कसो चलतलो, आमचें लायफ कशें चलतलें हे विचार करात. एक दृश्य 10 सेकंडां खातीर तुमच्या फुड्यान हाडात आनी पळयात. आनी मुजरत हे फिल्म 14 तारखेक रिलीज जाता, 13 तारखेक रिलीज जाता आख्ख्या गोंयांत थिएटरांनी तुमकां पळोवपाक, तुमच्या लागच्या थिएटरांनी पळोवपाक मेळटलें. सो वचात, पळयात आनी तुमचे फीडबॅक नक्की डिरेक्टर आसा, एक्टर आसा, तांचे फेसबूक अकाउंट आसतले किंवा तांचे ईमेल अकाउंट आसतले, ताचेर तुमी नक्की दियात. एंड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दीस शो. देव बरें करूं. देव बरें करूं.